फातोर्डे वाठारांतलो कोयर उखलना असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्लो, मात हो आरोप नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान न्हयकारला। 24 वॉर्डांतल्या नगरसेवकांक समान वागणूक दितात देखून फातोर्डेच्या आमदाराक चुकीची म्हायती मेळ्ळ्या, अशें तांचें म्हणणें। फातोर्डेची कामां जायना म्हणून म्युन्सिपालिटीची कचरो डंप कसो करता सगळें तशें चलता, पूण त्या खातीर आपूण आतां हातीन घेतला म्हणून चवथीचें काम सगळें क्लीन करपाक। फातोर्डेचे आमदार विजय बाब भंडार म्हाका खबर ना ताणें कित्याक लागून म्हणलां तें, पूण म्हाका दिसता तुमी पत्रकार भावांकय खबर आसा आमची कावन्सील मिटींग जेन्ना जाता पळय, कावन्सील मिटींग तुमी सगळे कावन्सील मिटींगेक पत्रकार सगळे मिटींग एटेंड करतात। 2 मिटींगेक काय 1-2 मिटींगे 3 मिटींगेक सगळे तांच्याच कावन्सिलान सांगलां की चेअरपर्सन सगळ्यांक कॉपरेट करता, कांयच दवरना अशें म्हणून। आतां म्हाका तरी दिसना ग्रास कटींग कसलोय आमी प्रोग्राम ऑर्गनायज करता पळय, पयर पसून हांवें ब्लॅक स्पॉट सगळे एमीक विचारा मरे, एमी आमचे ऑफिसर्स आसा तांकां विचारा, हांव सगळे हाजे पयलीं सगळें भरून काडलां मरे, सगळें टोटल हांवें केन्ना तांचे कावन्सिलरांक विचारपा लायनी। MLAन कसो स्टेटमेंट केला, MLA मे बी ताणें दुसरें आनी कितें तरी म्हणलां आसतलें पूण तशें आसपाना तें, तांचे कावन्सिलरांक विचार मरे। पळय आज पसून हांवें पोरू आमी ऑन ईव ऑफ गणेश चतुर्थी आमी ग्रास कटींग केल्लें आमी आउटसोर्स केलें, प्रत्येक वॉर्डांनी आउटसोर्स केल्लें। मागीर एकदां कितें जाता आउटसोर्स करता तांची बिलां बेगीन वचना, ते ग्रास कटींग बळो मारता म्हणून हांवें आतां पर्सनली एक कावन्सिलराक पर 3 दीस ग्रास कटींग टोटल ऑन ईव ऑफ गणेश चतुर्थी जाले कडेन वॉर्ड नंबर 1 जालो, वॉर्ड नंबर 2 जालो, वॉर्ड नंबर 3 जालो। आयच्यान 12 तारखेच्यान कमीच केल्लें, 12, 13, 14 एक कावन्सिलराक 3 दीस ग्रास कटींग, आनी आज 4, 5 आनी 6 हे फातोर्डेचेच वॉर्ड आज चालू आसा। सगळे ब्लॅक स्पॉट क्लीन करपाक लायले कडेन आसा। म्युन्सिपल इंजिनियराक सांगिल्ले कडेन आसा ज्या जाग्यार मेजर डंप आसा JCP घे, व्हडले ट्रक घे, चवथीचे पयलीं सगळें क्लियर कर म्हणून डायरेक्शन दिल्ले कडेन आसा। आनी हांव पर्सनली पळय दामोदर शिरोडकर एज अ चेअरपर्सन बसला, हो चेअरपर्सन, हांव 25 साणाचो कावन्सिलर, 24 साणाचो चेअरपर्सन। हांव हांगा कोणाचेर डिफरन्शिएट करपाक बसूना, तूं कावन्सिलरांक विचार न्ही। आतां ताजो जॉनी तर म्हाका रेगुलर म्हजे कडेन लेबर मागता, गाडी मागता, सगळें मागता, हांव केन्नाच ना म्हणलां। तांचे सगळे कावन्सिलर एक्कय कावन्सिलर तेंचे सांगपा लाय न्ही, तुमी तांचे कावन्सिलरांचें स्टेटमेंट घेया मरे। ताज्या कावन्सिलराचें स्टेटमेंट हांवें ताणें कितें म्हाका मागलां, हांवें ना म्हणलें जाल्यार म्हाका सांगपा लाया मरे। की फातोर्डेच्या आमदारान म्हणलें की चवथ पर्यंत आमी पळयतले, नाजाल्यार सगळो कचरो हाडून म्युन्सिपालिटीन उडयतले म्हणून, हेजेर कितें? ताजेर हांव कमेंट करूं शकना। तो तर म्युन्सिपालिटी सगळो कचरो हाडून म्युन्सिपालिटी दारां उडयता, ताजेर हांव आनी कितें कमेंट करूं? तूं सांगा, तुमी सांगा मरे, हांव ताजेर कितें कमेंट करूं? फातोर्डा भितर ग्रीन ग्लोब एजन्सी म्हण ती काम करता, डोर टू डोर ब्लॅक स्पॉट ते सगळे क्लियर करतात।